मडगांव गांधी मार्केट निमाणे लॉकडावन। हे मार्केट कोरोनाचे सेंटर जावंक शकता म्हणून प्रुडंटान रिपोर्ट केले उपरांत मध्यान राती सावन पोलिसांची एक्शन सुरू जाली। दुसरे कडेन मडगांव म्युनिसिपालिटी फाटल्यान घरदार नाशिल्ले 200 लोक आनी टुरिस्टांचे प्रस्न अजून सुटिल्ले नात। लॉकडाऊनातूय मडगांवच्या गांधी मार्केटाक सप्तकी बाजाराचे रूप आयला। कोरोना काळाबंद घालूंक कोणूच जतनाय घेना म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्या उपरांत पुलीस यंत्रणेची सोमतीच एक्शन। गांधी मार्केट बंद। आज मडगांव आनी फातोर्डा कंप्लीट लॉकडावन। आमी पळयलां एचजीपीडी होलसेल फिश मार्केट जावं रिटेल मार्केट तशेंच मडगांवचें मार्केट जावं हे गांधी मार्केट हांगासर कंप्लीट सगळे शॉपां बंद आसात। सीआरपी पुलीस तशेंच गोवा पुलीस हांगासर पेट्रोलिंग करतात। काल आमी पळयल्लें गांधी मार्केटान वेजिटेबल हाचो सेल चालू आसलो आनी लोक सोशल डिस्टन्सिंग फॉलो करिनासतना वेजिटेबल घेवपाक राश करतालो। ताका लागून आयज सकाळीं 3 वरां सावन गांधी मार्केट बंद। काल आमी प्रुडंटाचेर हाजेर स्टोरी केल्ली की हांगासर प्रॉपर सोशल डिस्टन्सिंग जायना म्हणून। सो आयज सावन गांधी मार्केट जावं सगळें मडगांवान कंप्लीट लॉकडावन। मडगांवात अडकिल्ल्या सुमार 200 बेघरांचो प्रश्न अजून सुटूंक ना। हे लोक थंयच्या गार्डनाच्या उदकाचेर आनी समाजसेवक दिता ते जेवणा खाणाचेर निंबून आसात। सरकारान तांची रावपाची जेवणा खाणाची वेवस्था करची। कोरोना पासत तांकां कसलीच सेफ्टी ना। आम्ही कलेक्टराक रिक्वेस्ट केला की हांगा एक ट्रेनीचेर पळोवन तांचे गांवांत जर व्हरून सोडले न्ही पयलीं फक्त टेस्ट करपा तांकां। इफ दे आर पॉझिटिव्ह लेट देम स्टे हियर। इफ दे आर नॉट पॉझिटिव्ह अबाउट दीस व्हायरस देन दे शूड बी शिफ्टेड टू देअर ओन लोकल प्लेसीस सो दॅट एटलीस्ट दे कॅन बी मोर कम्फर्टेबल इन दोज एरियाज। अदरवायज हांगा तांकां आतां अननेसरी भिकाऱ्या भशेन आमचे कडल्यान जेवण खावचें पडटा। सो तुमी कितें प्रोवायड करता तांकां? आमी हांगा चपाती दिता, भाजी दिता, आनी जेवण्स थोडे आमकां हे स्वीट ओनर्स आसा न्ही स्वीट मार्ट्स तांगेले स्वीट्स आसा ती डिस्ट्रिब्यूट करता। गव्हर्मेंटाचो हे लोक आहा तांकां गव्हर्मेंटान कितें दिवपाचें मुचकोतान। ओके कित्याक आमी कितें जाता आमकां आतां पुलीस प्रॉब्लेम करता येवपाक वचपाक। आमकां कांय तेमी कितें दिलें ना, बॅच बी कांय दिलें ना। पुलीस आमकां आडायताय। ओके आमी ताका सांगताय बाबा चोय आमी कांय बिजनेस करपाक वचनाय। सो हे लोकांक आमी वांटपाक येता नाय आमी कोणाक कितें हें करताय। आमी थंय आसतना आमगे पयशे घालून करताय फॉरगेट अबाउट मनी। बट हांव म्हणटा कितें हेसले लोकांक गव्हर्मेंट हेज टू डू समथींग। कित्याक एवरी डे आमी दिवपाक जायना न्हू। आनी दुसरें कितें जाता फालसून आतां हें लागून जाल्यार प्रॉब्लेम जातले कित्याक सीआरपी येतली आनी आमकां बॅच बी कांय ना। हे भायले सगळे कोण आहाय न्हू मायग्रंट्स आनी हे कोण रस्त्यार कोणाक घर नासलेले मनशांक एक शेल्टर हावजां व्हराय आनी दवरयाय म्हण तांकां राव दी म्हण थिंगा। कित्याक हिंगा रावन तेंच्यान जायतें दुयेंस स्प्रेड करूंक जाता। पूण आमी जेवणा वाटेन आम दनपरावर तांकां 500 लोकांक जेवण दिताय आनी राती कोडे डिनर 500 लोकांक दिताय। तेजे भायर आमी अडेशी सुण्यां देखून 25 किलो रायस आनी गिजड कितें मेळटा तें आमी घेवन आमी ते सुण्यां घाताय। सो गव्हर्मेंटान म्हणलें आमगे सीएमान देखून म्हणलें आपण जेवण इजिली सप्लाय करता म्हण पूण मेळना। आमगे मारगांव कावन्सिलरान देखून म्हणलें आपण हेंक जेवण सप्लाय करता म्हण। पुलिसान देखून म्हणलें कावन्सिलर तांकां जेवण सप्लाय करता म्हण पूण तांकां जेवण पावना। 2-3 जाण मेले पासून इतल्यान ते सुण देखून मरत आहे। नहीं कल पानी सारा दिन नहीं था सर। आज हम लोग को थोड़ा राहत है। हम ऐसे कोलकाता से रहने वाले हैं सर। मार्केटिंग के लिए आए थे, कपड़े का बिजनेस करते हैं। तो यहाँ गेस्ट हाउस में ठहरे हुए 3-4 दिन से बहुत परेशान हैं। तो यहाँ के पब्लिक लोग आते हैं 12 बजे खाना वाना देते हैं जिसमें हम लोग का हो जाता है सर। शाम में कभी हम लोग गेस्ट हाउस से टाइम से आते हैं, कभी नाश्ता पानी यहाँ मिल जाता है। गेस्ट हाउस में खाना नहीं मिलता है? नहीं, गेस्ट हाउस में कुछ नहीं मिलता है सर। 200 रुपये पर डे हम लोग 2 लोग हैं, 200 रुपये पर डे गेस्ट हाउस का देते हैं। अब इस 31 तारीख के इंतज़ार में 31 तारीख को अगर गाड़ी चले तो हावड़ा वास्को है यहाँ से जो ट्रेन मडगांव से 7:30 बजे सुबह में, उससे हम लोग कलकत्ता की तरफ निकल जाएंगे। ऐसे कल तो सारा दिन पानी नहीं था सर। आज थोड़ा पानी है, राहत मिला। बाकी सब दिन पानी रहता है सर। इधर पानी नहीं मिलता तो उनको पानी नहीं मिलता तो पानी फिर खोजना पड़ता। फिर वहाँ पे एक है नल बाइक स्टैंड के पास, तो वहाँ पी लेते। प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान सावयो डायस।